दोडामार्ग नानोड्या वाठारांत कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगा तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें। हो अपघात शेनवारा रातीं अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्यावयल्या नानोड्या वाठारांत घडलो। अपघातांत मरण आयिल्ले दोगूय तरणाटे नानोड्या वाठारांतले आशिल्ल्याचें कळटा। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिसांत मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दितले खंय। आयतारा आपाच्या कार्यालयांत कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना तांणी राजीनाम्याची घोशणा केली। सोरो घोटाळ्यांत अरविंद केजरीवाल हांकां सर्वोच्च न्यायालयान जामीन मंजूर केल्लो। शुक्रारा केजरीवाल तिहार बंदखणींतल्यान भायर आयिल्ले। ते उपरांत आयतारा आप कार्यालयांत कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना तांणी राजीनाम्याची घोशणा केली। कोलकात्यातल्या आर.जी. कर वैजकी महाविद्यालयातल्या चली दोतोराचेर बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात सीबीआयन महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष आनी संबंधित पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस निरीक्षक अभिजीत मोंडल हाका अटक केल्या। दिवचल शारांतले श्री शिवलिंग देवूळ फोडपाच्या प्रकरणात शारांत रावपी एका दुबावीत तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। दिवचलच्या बंदरवाडो वाठारांत रावपी आकाश भीमप्पा तालकेरी अशें ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याचें नांव आसा। दुबाविताचो हेर देवळां फोडपाच्या प्रकरणात हात आसा काय ना ताचो पुलीस तपास करतात। नीरज चोप्रान डायमंड लिगात दुसरी सुवात मेळयली। निमणे फेरयेत 87.86 मीटराचो सर्वोत्तम थ्रो ताणें केलो। वट्ट 1 सेंटीमीटराच्या अंतरान ताका जेतेपद वगडावचें पडलें। ग्रेनेडाचो भालो फेकपटून एंडरसन पीटरसन पयली सुवात मेळयली। ग्रेनेडाचो खेळगडो एंडरसन पीटरसन डायमंड लीग जिखली। ताणें 87.87 मीटर थ्रो केलो। एंडरसनान 2024च्या पॅरिस ऑलिंपिकाक कांस्य पदक जिखिल्लें, जाल्यार भारताच्या नीरज चोप्रान रुप्या पदक जिखिल्लें।
रायबंदरा स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आयतारा एकठांय येवन सरकारा आड निषेध केलो। ह्या रस्त्याक लागून येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास जाता। ह्या रस्त्यांची अवतिकाय पळयत जाल्यार सरकाराक रायबंदरकारांचे कांयच पडिल्ले ना काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। देखून फुडल्या 2 सप्तकांत रायबंदराचे सगळे रस्ते दुरुस्त जावना जाल्यार 30 सप्टेंबराक रायबंदर कॉजवे अडवपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी सरकाराक दिल्या। जागाजीक हांगा 2 पॅसेंजर ट्रेनीमदी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो। ह्या अपघातांत 3 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 49 जाण जखमी जाले। 5 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। हेर सोद मोहीम सध्या चालू आसा। पुण्याक सध्या डेंग्यू, चिकनगुनिया आणि झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाढ जायत आसा। अजून मेरेन डेंग्यूचे 202 दुयेंती, चिकनगुनियाचे 176 दुयेंती आणि झिकाचे 101 दुयेंती नोंद जाल्यात। थंडी, जोर, आंग दुखप ह्या दुयेंसांची मुखेल लक्षणां जावन आसात। तशेंच एडेस हे जळार चाबल्यार झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता। कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचे अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। राज्यांत रस्त्यार हेडपी गोरवांची व्हडली समस्या निर्माण जाल्या। नावेली ते बाळी मेरेनच्या NH17 हायवेचेर गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात तशेंच येरादारी कोयणी जाता। ह्या गोरवांक लागून ह्या महामार्गाचेर जायत्या जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। मात पंचायत तशेंच नगरपालिकेन हे समस्येचेर दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात। सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कलंगूट सेंट एलेक्स चर्ची कडल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। पुराय रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात। रस्तो इबाडिल्ल्या कारणान ह्या रस्त्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। देखून संबंधितान बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळावो तनोज अडवालपालकर हांणी केल्या।
कुळे शिगावच्या थळाव्यांनी आयतारा घेतिल्ल्या विशेष ग्रामसभेत इको सेन्सिटिव्ह झोनाक विरोध केलो. ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत मंजूर केलो. केंद्र सरकारान पश्चिम घाटाचे संरक्षण करपा खातीर 6 राज्यांतले 56,800 चौकण किलोमीटर पर्यावरणाच्या दृश्टीन संवेदनशील वाठार म्हणून घोषित केला. हातूंत गोंयच्या 108 वाठारांचो आस्पाव आसा, जातूंत धारबांदोडेच्या 13 गांवचो आस्पाव आसा. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा कुळे शिगाव घेतिल्ल्या विशेष ग्रामसभेत थळाव्यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाक खर विरोध केलो. तशेंच ह्या विशींचो थारावूय मंजूर जालो. ह्या ग्रामसभेक थळाव्यांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर गोंयकारांनी पारंपरीक वेवसाय करपाचेर भर दिवपाची गरज आसा. शेती, दूद, नुस्तेमारी, बागायती तशेंच फुलांच्या उत्पादन वेवसायातूय रुची दाखोवची. पूण नोकरी करता म्हणून पारंपरीक वेवसाया कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय, अशें म्हत्वाचें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. ते अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ट्रस्टाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत उलयताले. गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां वाडत आशिल्ल्यान गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा, अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां. 3 सुवातींनी केल्ल्या कॅन्सर तपासणी मोहिमेंत 518 मदल्या 5% लोकांक कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं. गोंयकारां खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल जावन आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणें. मंकीपॉक्साच्या फाटभुंयेर बेंगलोरच्या केपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार प्रवाशां खातीर मंकीपॉक्साची टेस्टिंग करपाक सुरवात केल्या. कोणाकूय जर कसली लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार त्या मनशाक 21 दिसां खातीर क्वॉरंटायन करतले, अशें कळटा. पावसाळ्या हंगामात कर्नाटकात भाज्यांनी वाड जाल्याच, पूण आता दुधाच्या दरांत वाड जावपाची आसा. सुमार 3 म्हयन्या उपरांत ही वाड जातली. 5 रुपयांनी दुधांत वाड करपाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचे कडेन मांडलो.
उत्तर प्रदेश मिरुटाच्या जाकीर कॉलनीत 3 मळ्यांची इमारत कोसळपाची घडणूक घडल्या। या घडणुकेत सुमार 9 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 15 जाणांचो अजून सोद लागिल्लो ना। एका वटेन उटंगाराचो पावस जाल्यार दुसऱ्या वटेन सोद मोहीम चालूच आसा। प्रवाशांक सुशेगादीन प्रवास करपाक मेळचो ह्या हेतान SWRन वेगवेगळ्या सुवातींचेर प्रवास करपाक वन वे स्पेशल ट्रेनीचें आयोजन केलां। सप्टेंबर म्हयन्यांत ह्या ट्रेनींक सुरवात जातली। शेनवारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा वांगडा जाल्ले बसकेचो नियाळ दिवपा खातीर आयतारा कुटबॉन जेटीवेल्या बोट धन्यांची बसका जाली। बोट धन्यांनी नुस्तेमारी कामगारां खातीर शौचालय शुल्क भरपाचें मान्य केलां। चवथ जाली, आता म्हाळ म्हयनो सुरू जातलो। उपरांत नवरात्र आनी दिवाळी सण एके लायनीत आसात। ह्या सणाच्या दिसांनी खावपाचें तेल म्हारग जातलें, देखून सर्वसामान्य लोकांचे म्हयन्याचे बजेट हालतले इतले मात निश्चित। सरकारान क्रूड, रिफायंड सनफ्लावर ऑयल आनी हेर खावपाच्या तेलावेली कस्टम ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला। वनस्पत जातींचे संरक्षण आणि शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हणून अधिकृतपणान जाहीर केल्या। ह्यान फुडें दक्षिण गोयचे थारावीक आदिवासी समाज सोडल्यार हेर कोणाकूच खोला मिरसांगेचे वेवसायीक उत्पादन घेवपाक मेळचें ना, अशें प्राधिकरणान स्पश्ट केलां।
गोंयांत मलेरियाचेर नियंत्रण दवरपाक बेगीनूच भलायकी कायद्यात बदल करतले। ते प्रमाण भलायकी खात्याक सगळ्या स्थलांतरीत कामगारांची तपासणी करपाचो तशेंच तांचे कडेन भलायकी कार्ड नासत जाल्यार दंड दिवपाचे अधिकार मेळटले। ते खातीर भलायकी खात्यान कायदो खात्याक शिफारस केल्या। कायदो खातें हाचेर विचार करता अशी माहिती राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न दुयेंस नियंत्रण कार्यावळीची उपसंचालक दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिल्या। कॉलेरा दुयेंसाची लागण जाल्ल्यान परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हांणी मोबोर आनी कुटबॉन जेटीक भेट दिली। कामगारांच्या जिवाचे संरक्षण करपाक सरकार पुरायपणान अपेशी थारला अशी टिका कॅप्टन विराटोन केली। तशेंच कामगारांच्या भलायकेचेर आयिल्ले संकश्ट दूर करपा खातीर बेगोबेग उपाय येवजण काडटले म्हूण खासदार विराटोन आश्वासन दिलें। फुडल्या 15 दिसांत पुराय गोंयच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिल्या। आयतारा काँग्रेसीन रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपाच्या मोहिमेक सुरवात केली। कुडचडेच्या रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी माती भरून वयल्यान शेण सारून भाजप सरकाराचो निशेध केलो। गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात। ह्याच कलेच्या खाणांतल्या पाळीव गांवच्या कलारंगम पथकाच्या कलाकारांनी साकारिल्ले वट्ट 51,021 फातरां पासून तयार केल्या। गोंय ही कलाकारांची खाण हाची भेस बरी देख आमकां चवथी कडेन घराघरांनी पळोवपाक मेळटात। गणपती खातीर माटोळी आसूं ना जाल्यार गणपती बाप्पाची मूर्त लोक विंगड विंगड तरेन आपली कला दर्शायतना दिसून येतात। अशेच तरेन उसगांव पाळीच्या कलारंगम ह्या पथकाच्या कलाकारांनी वट्ट 51,021 फातरां पासून पाळी वाठारांत जमनीचेर 55 फूट लांबीची गणपतीची आकृती साकारल्या। फाटली 6 वर्सां रिवणचो शेतकार पांडुरंग पाटील हो आपल्या कुळागरांत तरेतरेचे पिकाची लागवड करता। कल्पकताय आनी आधुनिकतेच्या आदारान तो बऱ्यापैकी सुपारीचे पीक तयार करता। कांय थोडेच शेतकार आसात जे अशा कुळागरांची जतनाय घेवन अजूनय सैमाक पुजतात। सैमाच्या विविध घटकांच्या आदारान पिकावळीची लागवड करूं येता। तातले तातूंत पारंपरीक पद्दतींनी जर आधुनिकतेची भर पडली तर बेस बरी पिकावळ तयार जावं येता हो रिवणचो शेतकार पांडुरंग पाटील। फाटली 6 वर्सां रिवण वाठारांतल्या ताच्या कुळागरार राबून बरे तरेचे पीक तो तयार करता। उण्यांत उणें मनीसबळ वापरून स्वताच्या कश्टांनी तो सध्या एका सुपारेच्या माडये पासून 1.5 किल सुपारेचे उत्पादन करता।